हॅलो गुड इवनिंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा संडे, आयतार आयज, आणि आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव आतां सांजचो स्टार्ट करता. सांजची न्ही आतां 4:45 जाल्या. तर म्हटल्यार व्हिडिओ जो आसा पळय तो आयचो स्टार्ट करून घेवया अशें म्हणून. फाटले 2-3 दीस जाले व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करूच नाशिल्लो. आय थिंक थर्सडे हांव डॉक्टरा कडेन गेल्लें ब्रेस्तार दिसा मडगांव. त्याच्या नंतर नेक्स्ट डे हांवें तो व्हिडिओ कंटिन्यू केल्लो. शुक्राराक मागीर शेनवाराक व्हिडिओ केलोच ना, आनी आयज आयतार. खूब दीस करूं ना. सो आयज व्हिडिओ जो आसा पळय तो परत स्टार्ट केल्लो आसा. आणि जशें की तुमकां हांवें लास्ट व्हिडिओन सांगलें पळय न्हू की बेबी शॉवराची तयारी प्रिपरेशन सगळें चालू आसा, क्लिनींग बिनींग. सो ताका लागून बिजी सगळो रुटीन शेड्यूल जो आसा पळय न्हू तो. आनी आयज संडे तर बेबी शॉवराचें सगळें प्रिपरेशन चालू आसा. सगळें क्लिनींग आनी चेंजीस हे ते सगळें सामान बाजार कर, हे कर ते कर, सगळी गडबड जी आसा पळय ती चालू आसा. सो ताकाच लागून व्हिडिओ बी जे आसा पळय न्हू ते शूट करप पॉसिबलच जायना. आनी म्हाजें अशें आसा कंडिशन सद्याक, तुमकां तर खबर आसा. काम करपाक गेल्यार व्हिडिओ शूट करपाक जायना, व्हिडिओ शूट करपाक गेल्यार काम जायना. खरंच मारता एक काम केल्यार मातशें बसपाक जाय. सद्याक ताका लागून हांव बीन आतां व्हिडिओ जे आसा पळय न्हू ते चड अशें कामाच्या टायमार शूट करपाक बीन अशें करून घेवन बसना. कित्याक की मागीर कितें जाता, हांव मोबायल अशें व्हिडिओ करपाकच उरलें न्ही, काम म्हाजें थंयच उरता आनी मागीर हेकाच सगळें पडटा. पयलींच कितें जाता म्हाज्यान जायना आनी म्हाका अशें हें जाता म्हणून हो सगळें काम करता आनी मागीर म्हाका तें पळोवन बरें दिसना की हांव अशें मोबायल घेवन हें करता आनी तो मागीर काम करता अशें म्हणून. सो हरशीं म्हणून आतां बसून हांव चड काम करना, बट एटलिस्ट म्हाज्या मनाचें सॅटिस्फॅक्शनान थोडीशी हेल्प करता ताका. तो म्हणटा आसूं नाका तूं तुगेलें किचनांतलेंच पळय, रांदपाचेंच पळय, रेस्ट घे अशें म्हणून. बट स्टील बरें दिसना न्ही हांव न्हिदोन आसा आनी तो काम करता अशें म्हणून. आयज संडे, आयज आमी सगळें काम जें आसा पळय तें कंप्लीट केल्लें आसा. आमी म्हळ्यार मोस्टली हेणें हांव बेश्टें आदाराक हेका. तर लास्ट व्हिडिओन सांगलें न्ही तुमकां हांवें की आमकां सगळें काम कंप्लीट करपाक जाय आनी बेबी शॉवर केन्ना तो बी सांगता म्हणून. तर आयज संडे, आयज सगळें काम जें आसा पळय तें कंप्लीट केल्लें आसा. आनी बेबी शॉवर जो आसा पळय न्हू तो बुधवाराक, वेनसडे. आतां हो व्हिडिओ बेबी शॉवराच्या पयलीं येतलो काय मागीर येतलो म्हाका खबर ना, बट बेबी शॉवर जो आसा पळय तो आमचो 6 ऑगस्ट बुधवाराक. सो ताकाच लागून गडबडीन सगळीं कामां जी आसा पळय ती चालू आसा. आतां पळय आयतार, आयज ओपा आयतार सांजची 5 जावपाक येयली. आयचो दीस तर गेलो, सोमार मंगळार 2 दीस उरल्या. सो ताकाच लागून आमी सगळीं गडबडीन जें आसा पळय न्हू तें सगळें करून काडलें. क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा. सगळें हॉल, किचन, बेडरूम, गॅलरी धरून सगळें आंगण धरून सगळें निवळ केल्लें आसा. फक्त आंगणाक न्ही थोडेशे अनवॉन्टेड झाडां जीं येयल्या पळय तीच काडपाचीं उरल्या आनी रस्त्यार मातशें क्लीन करपाचें उरलां. कित्याक की पावसाचे दीस न्ही, सगळे रस्त्यार बीन व्हडलीं झाडां जाल्या. ताका लागून ते मातशे थोडेशे रस्त्यार क्लिनींग आनी आंगणाचें क्लिनींग उरलां. बाकीचें घरांतलें सगळें काम जें आसा पळय क्लिनिंगा रिलेटेड तें जाल्लें आसा. हेवटेन तेवटेन मेस पडला म्हळ्यार कितें आतां सगळें क्लीन केलें म्हणटकीर हांगा थंगा पडटात न्ही सगळें. सो तें दाखयता तुमकां. तें मागीर म्हणल्यार कित्याक लागून मेस पडला तो बी सांगता तुमकां दाखयता. आनी नाल्यार म्हणटली तुमी हांव बडबडच करत आसा, कांय समजत ना कितें सांगता तें म्हणून. सो दाखयताय बीन तुमकां आनी सांगताय बी कशें कितें तें. सो स्टार्ट जें आसा पळय न्हू तें भायल्यानसूनच करता. भायल्यान वचना, हांगच्यानच तुमकां दाखयता. हे पळयात हांगासर त्या दिसा तुमकां दाखयल्ल्यो ह्यो सगळीं हांगची झाडां कुंड्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो काडल्या, क्लीन केलां, सगळें क्लीन केलां. हें जें तुमकां हांगासर दिसता पळय ती माती न्ही, उदक तें वलें उरलां. ओके, तें धुवन बी सगळें क्लीन केलां. फक्त ही जी झाडां आसा पळय तीच काडपाची उरल्या. तें एक अर्दवराचें काम. तें म्हाज्यान उणो घालून करपाक जायना. सो हो करतलो मागीर. ओके, सो फकत तेंच उरलां. कपडे आयज भायर सुकपाक घातले. सो आनी आयचो वेदर भायलो मस्त असो आसा. ह्या दिसांक वत येता, रातचो पावस पडटा, सकाळचो पावस पडटा, पण दिसभर अशें वत आसता. कपडे बिपडे बरे सुकता. हे आतांच सुद्दां धुवन घातलेले कपडे मस्त सुकोन येयल्या. तर पळयात भायर. आनी त्यो कुंड्यो ज्यो काडलेल्यो पळय न्ही त्यो हे पळयात हांगासर त्या दिसा दाखयल्ले पळय तुमकां सगळ्यो लायनीक लायल्या आनी थोड्योश्यो हे पळयात हांगासर दवरल्या. तर मागीर बेबी शॉवर जालें की काडून आशिल्ले तश्यो नॉर्मल जाग्यार दवरुपाच्यो. हे कितलेय झाडू मार, कितलेय सान मार, कितेंय कर, हे सायलाची फुलां जी आसा पळय ती पडोन सगळें हळशीक जाता. हो म्हणूंक लागलो मागीर त्या दिसा बेबी शॉवर आसा पळय त्याच दिसा क्लीन करया अशें म्हणून. ओके, हे सगळे भितरले शूज काडले हांगासर आनी तुमकां हांगासर दाखयता आतां. ओके, हे पळयात
हांगची झाडां जी आसा पळय न्हू ती सगळी काडली, गायब केली. ओके, गायब केली इन सेन्स जागो जो आसा पळय न्हू तो केलो. कित्याक की तुमकां खबर आसा न्ही, घरान जेन्ना फंक्शन आसता पळय तेन्ना कितलोय जागो असलो, कितलोय कमी लोक येवं, कितेंय जागो हो पावसना, गडबड ही जातात. अशें म्हणून हेका म्हटलें काडया अशें म्हणून. हांगची जी झाडां आहा ती हेज्या मनान कशेंच नाशिल्लें काडपाचें, नाका तें नाका म्हणटालो. हांवें जबरदस्तिली काडून घेतलें. एटलिस्ट एक 4 खुर्च्यो घातल्यार कोणाक बसपाक तरी मेळटलें न्ही अशें म्हणून. शुरेक बी घुंवडून दवरला. सो हेजो जागो अजून फिक्स जालो ना कशें कितें करपाचें, म्हळ्यार खंय दवरुपाचो तो. बाकीचे हे सगळे मेस जे आसा पळय ते काडपाचें. म्हटल्यार हें म्हाजें थर्मोकॉल, म्हळ्यार म्हाजें एक क्राफ्टाचें काम चालू आसा बेबी शावरा रिलेटेड. सो तेकाच लागून तें थंय पडलेलें आसा. आनी ही झाडां जी भितर आशिल्ली पळय न्हू हॉलांक विंडो कडेन ती. सो हें सगळें काडलां. भायल्यांची झाडां दवरल्या. आनी तुमी म्हणटले आतां ही झाडां कितें केली, तर ही झाडां ही पळयात हांगासर सद्याक तरी सेट केल्या. एक हांगा दवरला, ही पयलीचीच म्हण तूं, आनी एक हांगा दवरला, एक त्या सायडीन सकयल दवरला आनी एक ह्या सायडीन सकयल दवरला. सो अशें करून न्ही ही सगळी सद्याक सेट केल्या. आनी ही मनी प्लांटाची झाडां जी हांगासर टेबल आशिल्लें, टेबलार आशिल्ली पळय ती. सो हेंचो जुगाड जो आसा पळय तो म्हाका आतां करपाक जाय. पळोवया ही खंय कशी दवरुपाची ती. तेंचो अजून प्लेस जो आसा पळय तो डिसायड जालो ना, ताका लागून ही हांगासरच आसा. सो हो सेकेंड चेंज तुमच्या खातीर, मेजर चेंज सारको घरान. आनी हॉलान आजून कांय चेंजीस जे आसा पळय न्हू ते जाले ना. सोफा जो आसा पळय न्हू तो थंयच्यान काडपाचो, कित्याक की बेबी शावराचें डेकोरेशन आनी सगळे रिच्युअल्स बीन आमी हॉलानच करतली. कित्याक की भायर करपाक कांय प्रॉब्लम ना. एक्चुली ही वॉल आसा ते सायडीच्यान जर करून केलें न्ही ह्या सायडीच्यान बी जाल्यार जागो बरो जाता अशें करपाक भायर. बट पावसाचें सांगपाक जायना न्ही, ताका लागून आमी हॉलानच करतली. सो म्हटलें हॉलान हो सोफा जो आसा पळय तो काडून घेवया अशें म्हणून. सो तो आतां काडूं ना, कित्याक की अजून 2-3 दीस आसा न्ही, तो मागीर काडटले. आनी मागीर तो एडजस्ट करून हॉलांकच दवरतले. कित्याक तो एक्चुली एल शेप सोफा न्ही, सो तो पिसीसान कट म्हळ्यार येता, 3-4 पीसीस जाता तेजे. सो ते मागीर एडजस्ट करून हें करतले. हांगासर सगळ्यो खुर्च्यो बिर्च्यो धुवन दवरल्या. आनी किचनान कांयच चेंजीस ना, कित्याक की जेवण जें आसा पळय न्हू तें आमी ऑर्डर दिलां, हांगा रांदपाचें ना. सो किचनान फकत क्लिनिंगाचें काम सगळें आसा तें तशेंच आसा. ओके, मेजर चेंजीस जे आसा पळय न्हू ते भायर आंगणाक आनी हांगा गॅलरीन आनी हॉलान म्हणटकूच तुमकां त्याच दिसा दिसतलें मागीर कशें कितें चेंजीस ते. ओके, सो हे सगळे मेजर चेंजीस जे आसा पळय न्हू ते आमी केल्या. आनी तुमी म्हणटले हें कितें धांपून दवरलां, तर हो न्ही हांगासर शिवाजीचो स्टॅच्यू जो आशिल्लो पळय तो धुयला. म्हळ्यार एक्चुली हांव पुसून काडटालो तो, ह्या खेपी धुयलो सोमतो. सो ताका लागून हांवें धांपून दवरला. परत डस्ट बसता न्ही तेजेर, हांगा थंगा क्लिनींग करपा लागतकीर, ताका लागून. आनी हें हांगासर म्हाजें एक क्राफ्टिंगाचें काम चालू आसा. पळोवया कशें कितें पॉसिबल जाता तें. सद्याक जशें हांवें प्लॅन केला पळय न्हू तशें हिशोबान करपाचें ट्राय करता. पळोवया मुखार कशें कितें तें जालें की मागीर तुमकां दाखयता कितें केलां हांवें. आनी म्हळ्यार हांव कितें करपाक सोदतालें आनी कितें जालां तें मागीर दाखयता तुमकां. आतां बेबी शावराचें सगळें म्हणटकीर कशें खबर आसा, सगळें आमी ऑर्डर दिल्या. लायक फॅन लावपा वयता आतां, लायक जेवणाची ऑर्डर दिला, डेकोरेशनाची ऑर्डर दिला, सगळें ऑर्डर दिला. बट स्टील अशें आपल्या मनाक आसता न्ही की म्हाका अशें करपाक जाय आसलें, तशें करपाक जाय आसलें. सगळेंच तूं भायर लोक करतलो आनी तेजेर डिपेंड रावूंक शकना न्ही. अशें म्हणून थोड्योश्यो वस्तू, थोडेशे DIY जे आसा पळय ते हांव करतलें. म्हळ्यार पयलीं अशें हांवें चिंतलेलें करतलें म्हणून, मागीर मोदीच अशें म्हटलें आसूं नाका हें करपाक अशें म्हणून. बट आतां परत कालच्यान मायंडाक येयला की करया अशें म्हणून. पळोवया कशें कितें पॉसिबल जाता तें. सद्याक करपाक तर हें हांवें हातीन घेतलां, स्टार्ट केलां. एक 2-3 DIY जे आसा पळय ते अर्द्यार आसात. पळोवया आतां कशें करून कंप्लीट करप जाता तें. जालें की मागीर तुमकां दाखयता की हांवें म्हाज्या हातीन DIY कितें केलें म्हाज्या बेबी शावराक तें. ओके, सो पळोवया कशें कितें जाता तें. तुमकां बेबी शावराचो अपडेट जो आसा पळय न्हू ते ह्या व्हिडियोन मेळटलोच. कशें कशें हांव कितें कितें करता तें. सद्याक आयज संडे न्ही, हो गेला मार्केटान, हांव वचूं ना. हो म्हणपा लागला आसूं तूं आनी येनाका अशें म्हणून. कित्याक की म्हाका न्ही ऑलरेडी थंडी जी आसा पळय ती जाल्ली आसा. म्हळ्यार कितें आसा, पावस वत चालू आसा न्ही, वेदर चेंज जाता ताका लागून बी थंडी. आनी घरान हेवटेन तेवटेन कितें कितें बारीक बारीक कामां, उदकान परत हात घाल, धुल, हें तें, धुल्लाची पयलींच एलर्जी.
सो त्या कारण थंडी जाल्ली आसा. म्हणपाक तूं आनी येनाका न्हू त्या दिसांनी बेस्ट फीवर बी आयलो जाल्यार ती आनी अशें म्हणून. सो ताका लागून वचूं ना. हो गेला आतां थोडेशे जे आमचे रेगुलर भाजी पालो फ्रुट्स जे आसा ते हाडपाक घेवन येतलो. ओके. सो चलो मागीर मेळटा थोड्या वेळ. सद्याक हें जें काम हांवें हातीक घेतलां पळय न्हू तें कंप्लीट कशें जाता तें पळयता. ओके. सो चलो मेळया मागीर थोड्या वेळान. आमगेर न्ही ह्या दिसान तुमकां कितें म्हणटा तें असलीच कामां जी आसा पळय ती दिसतली. क्लिनींग हें तें सगळें. सो सांज जाली आतां. ऑलमोस्ट 7 सुमार जाली. बॅकग्रावंडान तुमकां म्युजीक आयको येता आसतलें देवळा कडेन. म्युजीक लायल्या म्हणजे सॉंग्स लायल्या देवाची. आनी हेणे झाडां आतां ट्रीम केली सगळी. आनी हें हांगासर जें तुमकां उदक दाखयलें तें क्लीन करपा उरलां म्हणून तें केलें सगळें. आनी आयज फायनल क्लिनींग डन रे. टार्गेट आशिल्लें तें गेलां आयज म्हळ्यार सारकें फायनल क्लिनींग जें आसा पळय न्हू तें डन म्हणून. कित्याक फाल्यां मंडे. सो फाल्यां इन्विटेशनाचो प्रोग्राम. आनी कितें रे फाल्यां कितें एक्स्ट्राचें शॉपिंग बिपींग कितें उरलां तें. हां तें सगळें. आनी मंगळाराक म्हणटा तूं फूल बिजी. टेंट घाल हें कर तें कर तेकाच वयतलो सगळो. ताका लागून हें सगळें क्लिनींग बी जालें. आतां नॉर्मल जें कितें अशें आसा पळय तेंच सगळें. ओके. सो थोडे दीस तुमकां अशेंच सगळें पळोवपाक मेळटलें. क्लिनींग मागीर हेवटेन तेवटेन पडलां तें तशें. सो जेन्ना म्हणल्यार बुधवाराचो दीस उजवडना पळय तेन्ना म्हटल्यार. आयज भायर वेदर बरो जाला. तांबडे जालें सगळें. ओके. पावस बी ना. गरमी भरपूर जाता. भरपूर म्हणजे भरपूर गरमी जाता. कितें हाडपा न्ही कायल बी भरपाक. माती झाडांक घाल तशीच परत. आनी म्हाजी हालत जी आसा पळय न्हू ती बी कांयशी अशी जाल्ली आसा. गरमी आनी हेवटेन तेवटेन मातशें धांवपळ हें तें जें आसा पळय तें करून. सो आतां भितर वचपा जाय. रांदपाचें थोडेंशें आसा. सो हो येतकीर सगळी भाजी फ्रुट्स जे कितें हाडलेले पळय सगळें काडून जाग्याचे जाग्याक दवरलें तें सगळें हें करून येयलें. आनी 1-2 कामां आशिल्लीं ती केली सगळी. सो तेजे मुळे हेणें हांगा भायर ट्रिमींग जें आसा पळय झाडांचें तें सगळें कंप्लीट केलें. हो क्लीन करता आसतना मातशें हेल्प केलें. अशें करून सगळें जालें. आतां 7 जालीं. तर मच्छरान खूब इरिटेट केलो इतलो टायम. म्हणल्यार आतां वता भितर थोडेंशें काम आसा. एक्चुली म्हाजें न्ही पॅकिंगाचें काम आसा. म्हटल्यार रिटर्न गिफ्ट जें आसा पळय तें पॅक करपाचें आसा. आनीक सेकेंड थींग म्हटल्यार जे पळय आमी आतां लोक येतली पळय बेबी शावराक तेन्ना वेलकम ड्रिंक आनी तेच्या वांगडा थोडेशे स्नॅक्स आसा लायक चिवडा लाडू एंड ऑल तें सगळें. सो ते दितले. तर ते म्हटल्यार हेका ते प्लेटीन बी घालून दिवचे परस पॅकेटान पॅक करून दिवया म्हणजे झिपलॉक बॅगान जे आसा पळय न्हू तें. सो तें आतां हेणें हाडलां. चिवडा बीन जो आसा तो आनी लाडू बीन जे आसा पळय ते हांवें करून हाडले. सो ते सगळें पॅक करतलें म्हणून आतां अशें चिंत्ता. मागीर फाल्यां म्हणल्यार फाल्यांचेर घातलें न्हू मागीर ते फाल्यांरूच पडटा रिटर्न गिफ्टूय हा पॅक करपाची. सो पयलीं चिवडा बी जो हाडला पळय तो झिपलॉक बॅगान पॅक करून दवरतलें म्हणून. सो भितर वचून तें सगळें करून घेता. आनी बाकीचीं जीं कितें कामां आसा पळय तें करून घेता. सो पळयता कशें कितें जाता तें दाखयता. पयलीं हांव सगळें पॅक बी करता आनी मागीर दाखयता तुमकां कशें कितें पॅक केलां तें. ओके.